काल एका पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंयचे आमचे जे भाव विदेशात आसात नोकरी खातीर स्थायीक जाल्या, धंद्या खातीर स्थायीक जाल्या, आपले जे कितें पळय जोडपा जाय ताचे खातीर कश्ट करून थंय जोडटात, तांकां सगळ्यांक देवे म्हणले. खरें म्हटलें जाल्यार हे जे लोक विदेशांत गेल्यात ते बेसिकली कश्ट करून काम करून कितें पयशे जोडटले आनी आपल्या फॅमिलीक वयर काडटले. तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या विकासांत अत्यंत महत्वाचें आसा, कारण ते फॉरेन एक्सचेंज जे हाडटात देशा खातीर त्या भायर ते आपल्या फॅमिलीचें राहणीमान सुदारपाचो प्रयत्न करतात. आनी म्हाका दिसता तांकां आमचे इतलोच अधिकार आसा की गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाचो. कारण तांकां जर दिसता की कोणी गोंयचे खातीर कितें वायट करता, गोंयचे खातीर कितें वायट डिसिजन घेता जाल्यार ताजे खातीर तांचें मत दिवप, त्या कितें वायट घडटा ताका अपोज करप, हें तांचें गोंयकार म्हणून कर्तव्य आसता. आमी पळयतात की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जेन्ना विदेशांत वता मोठ्यो मोठ्यो मिटिंग्यो तो एनआरआय इंडियन्साच्यो घेता. म्हणजे भारतीय लोक जे वेगवेगळ्या देशांत स्थायीक जाल्ले आसात, जे थंय धंदो करतात, काम करतात, तांचे सगळ्यांचे तो मिटिंग्यो घेता आनी तांकां आव्हान सुद्दां करता की तुमी इंडियेक येयात, तुमी इंडियेक इन्व्हेस्टमेंट करात, आमी सदांच तुमकां सपोर्ट करतले, अशी ताजी भाशा आसता. हाजे एक्झॅक्टली विरोधात काल जो स्टेटमेंट केला तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता हें अत्यंत सामकें म्हणजे निशेध करपा सारकी गजाल आसा. हांव सगळ्यांत पयलीं मागतां की भारतीय जनता पक्षान हो जो शब्द वापरला ताचे खातीर सगळे गोंयकार भावांची जे भायर आसा तांची माफी मागची आनी हे शब्द फाटल्यान घेवचे. कारण हे म्हणप हेच पयलीं आमी तांकां फंडामेंटल रायट डिनाय केल्ल्या भशेन जाता. आनी म्हाका दिसता आज परिस्थिती कशी आसा गोंयांत, आज गोंय अशा परिस्थितींतल्यान वता की जे सीमेन आमचे भाव आसात तांकां पेन्शनां मेळटालीं, तांच्या बायलांक पेन्शनां मेळटालीं, आज तांचें पेन्शन बंद जावन कितलेशेच दीस जाल्या, तांकां आज रस्त्यार येवचें पडटा पेन्शन मागपा खातीर. जो पेन्शन सरकारान डिक्लेअर करून तांकां दिताले ते पेन्शन मागपा खातीर आज तांकां परत एकदा रस्त्यार येवचें पडटा. ही अत्यंत वायट गजाल आसा. म्हाका दिसता सरकारान गोंयकार भाव आमचे भायर आसा तांचे बाबतींत अशें उलोवपाचें इमिजिएटली बंद करपाक जाय आनी मानून घेवपाक जाय की आमचे इतलोच तांकांय अधिकार आसा गोंयच्या बद्दल बऱ्या वायटा बद्दल ओपिनियन दिवपाचें. म्हणून हांव तांचे कडेन मागतां की तांणी इमिजिएटली पयलीं म्हणजे हे शब्द फाटल्यान घेवचे, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे पळय कितें म्हणलां तें फाटल्यान घेवचें आनी जे पळय गोंयकार भायर आसात तांचें योगदान केन्नाच विसरचें न्ही.